नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोविड-19 आड 4 माया सावन नवे दिशानिर्देश कितल्याशाच जिल्ह्यांक मेळटली लक्षणीय सूट। केंद्रीय घर मंत्रालय म्हणटा लॉकडाऊनाचो कोविड नियंत्रणाक जाला बरोच फायदो। गोयात उद्देग व्यवसायाक नेट दिवंक सरकारान नेमलो टास्क फोर्स। चेअरमॅन उद्देग मंत्री टास्क फोर्साचेर सीआयआय उद्देग उदरगत मंडळाचे पदाधिकारी। गोयात अडकल्ल्यांक परत धाडपाची तयारी। स्वताची गाडी, खर्चाक पैसे आसा ते रोकडे क्लियर। बाकीच्यांक बसीन गोय सरकार खर्च उखलचो ना, राज्यांनी उखलपाचो। प्रशासनान दिली 8 ते 14 मे मजगती कालोराच्या ल्हाराची शिटकावणी। परिस्थिती हाताळूंक खात्यांनी तयार दवरपाचो प्लान। भलायकेचे नदरेन लोकांबरोबर सरकारी स्टाफाकूय सुचोवण्यो। शिमेवेल्यान चोरया येवंक एक वाटो। पत्रादेवीच्यान तोरशा शॉर्टकट। महाराष्ट्र पुलिसांक मामा करून धरतात गोयची वाट। लॉकडाऊनात प्रुडंटान दाखयली शिमेवयली तिसरी चोरवाट। पेडण्या कळंगुटच्या बीजेपी आमदार मंत्र्याचे ड्रग्सावेल्यान वाऱ्यार घालूंक जुगलबंदी। मायकल म्हणटा म्हजो पीआय बाबू, पेडणेचो खाबू, फाटल्यान बाबू। आणि स्पॅनिश जुआन फेरांदो एफसी गोवाचो नवो हेड कोच म्हूण 11 वर्सांचो अनुभव। फाटली 3 वर्सां आशिल्लो ग्रीक क्लब वोलोस एफसी बरोबर। कोविड-19 आड 4 माया सावन नवे दिशानिर्देश जारी करतले म्हूण केंद्रीय घर मंत्रालयान सांगला। कितल्याशाच जिल्ह्यांक लॉकडाऊनांतल्यान कांय प्रमाणात सूट मेळटली। येता त्या 2 दिसां भितर हे विशीं सविस्तर दिशानिर्देश येतले म्हूण केंद्रीय घर मंत्रालयाची अधिकृत सुत्रां सांगतात। लॉकडाऊना विशीं घर मंत्रालयाची नियाळ बसका जाली। लॉकडाऊनाचो खंय कोविड नियंत्रणाक बरोच फायदो जाला। गोयात उद्देग व्यवसायाक नेट दिवंक सरकारान टास्क फोर्स नेमला। टास्क फोर्साचो चेअरमॅन उद्देग मंत्री आसतलो। टास्क फोर्साचेर सीआयआय गोवा राज्य उद्देग उदरगत मंडळाचे पदाधिकारी आसतले। गोय गुंतवणुकीक आकर्षक राज्य करप, उद्देग धंद्याचे सध्याचे प्रश्न तडीक लावप, उद्देगा खातीर धोरणात्मक शिफारशी तशेंच सरकाराकडेन समन्वयान उद्देगीक गतिविधीक नेट दिवपाची जबाबदारी टास्क फोर्साक दिल्या। गोयात अडकल्ल्या ट्युरिस्ट मायग्रंटांक रवाना करपाची तयारी कलेक्टर लेव्हलाचेर बसका जाली। स्वताची गाडी आसा तांकां रोखडीच एनओसी, हेरांक बसीन। मंत्री मायकल उलयलो, खर्च गोय सरकार आंगार घेवचो ना, पैसे आसा तांची पयली रवानगी। बाकीच्यांचे खर्च त्या राज्य करतले। अडकल्ले ट्युरिस्ट, तीर्थयात्रेकरू, मायग्रंट, विद्यार्थ्यांक तांचे राज्यांनी धाडूंक केंद्राचो बावटो। संबंधित राज्य आपस में सलाह मशवरा करके सड़क मार्ग से यात्रा पर परस्पर सहमति बनाएंगे। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एसिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। केंद्राचो बावटो आयलो आणि गोंयांतूय मायग्रंट ट्युरिस्ट स्टुडंटांची रवानगी करपाची तयारी सुरू। ज्यांचे कडेन खर्चाक पैसे आसा, गाडी आसा, ते पयली क्लियर। All those people who are stranded in Goa with their own vehicles, they can directly apply to collector, and collector will give within 2-3 hours a letter to them, a order to them to leave Goa and go to that particular state, go to that district. Now buses we are going to arrange from Panchayat side
Kalangut, Kandolim. I will speak to Anjuna Panchayat. I will speak to even Mandre, Arambol, Keri with their MLAs. I will speak to them. Tell them to gather information, give it to collector. Collector will give them NOC by talking to their counterpart in Karnataka, in Maharashtra, in Madhya Pradesh, in West Bengal. Talking to their collector, getting the NOC, and we will start sending buses from here to that state. Now the question comes about the payment of such laborers, such workers who will go there. They will have to pay their own money. If they don't have money, we will have to talk to their counterpart, their state, who will say that we will pay it over there for you to the Kadamba Transport Corporation or the private bus which is going on. State will not take burden. State will not take that burden. So all those people who are already having money, we will send them first. The second list will be those states whose residents these are, will write or email to the collector that we are going to pay. So let them pay the money over there, or let them transfer the money into the collector's account, or whatever, however is the modality. शिमेवेल्यान गोंयांत चोरया घुसूंक एक ना एक वाटो. पत्रादेवी फकीर पाट्यावेल्यान तोरशा येवपाची वाट सताड मेकळी. पत्रादेवी सावन नेताळे दोंगरपाल दोडा मार्ग वचपाचे वाटेर महाराष्ट्राचे पुलीस गस्तीक आसात. थंयच्यान लोक महाराष्ट्रांतल्या गांवांत वता म्हूण सांगता आनी तोरशेचो रस्तो धरतात. ह्या रस्त्यार गोंयची नाकाबंदी ना. खासा रिपोर्ट. हो पत्रा देवी सावन महाराष्ट्रांतले नेताळे दोंगरपाल दोडामार्ग वचपाचो रस्तो. ह्या रस्त्यार महाराष्ट्र पुलिसेची गस्त. महाराष्ट्रांतले गांवांत वता म्हूण पुलीस कांय विचारिनासतनाच गाडयो सोडटात. त्या पुलिसांक मामा करून एक एकलो गोंयांत घुसता. महाराष्ट्रांत काम धंदो आशिल्लो गोंयचो लोकूय ह्या वाटेन बिंदास यो वच करता. हो पळय, पुलिसां मुखारूच एकल्या पसरकाराक रेड हँडेड धरलो. कुठले तुम्ही? पण तू थंय कित्याक गेल्लो? गेल्लो कित्याक? आम्ही येयला रे आता. कित्याक? दुकान आहा रे. दुकान आसा मान्य आसा, पण काय दुकान जर आता गोव्यान दुकानातलो थंयसर माल नसलेलो आयकून घे तरी माझे. सांगत राहा तू. आमचं केरसूनचे गव्हर्नमेंटचे शॉप रे. कुठे? बांद्याला. राहता कुठे? आजकाल ते मला सांगा, स्टेट बॉर्डर तुमच्या महाराष्ट्र राज्याचे गोवा सील केलेले. तुम्ही एक तर दुकान आहे तर पहिले तिकडे राहायचं, रूम घ्यायची भाड्याने दुकानात राहायचं, अपडाऊन करायचं नाही. बरोबर ना? चुकीच्या पद्धतीने येत आहे ना तुम्ही इकडे आतमध्ये. गोंयच्यो शिमो बंद केल्यो तरी चोर वाटो आसाच. प्रुडंटान दाखयल्ली ही लॉकडावनांतली आतां मेरेनची गोंयचे पुलीस नाशिल्ली शिमेवेली तिसरी चोर वाट. इंटरनल महाराष्ट्रासून येण्याचे ज्यो अनेक दिंगण्या मार्ग आहे, फकीरपाट्याच्या डोंगरपाल ह्या भागातून जे रस्ते आहेत किंवा आमच्या लंगार भागातून एक असो रस्तो थंयच्या देगेन थोडे लोक येतात. अशो बारीक वाट्यो आहात. ह्या वाटेच्यान मेन रस्तो बंद केलो आणि तांकां सामान ने आणूंक जो बंद केल्यामुळे लोक हे सायडीन जावंक लागले. गरजेसाठी पहिले पावटी लोक गरजेसाठी म्हणून जावपाक लागले पलतडी. परंतु आता काय झालं की त्या गरजेपेक्षा अनेक चोरो व्हरना आणि फिरांक जो जाणा, घराकडे कंटाळो येयलो म्हणून लोक फिरांक जा, अशा पद्दतीन ह्या वाटांचो वापर जावंक लागलो. आणि ह्यो ज्यो वाट्यो आजूबाजूच्यो त्यो बंद जावंक लागले. मोठ्या प्रमाणात जे लोक चोरून येतात ते ह्या प्रमाणात ह्या वाटेसूनच इल्लेले आसात. चांदेला जो प्रकार जाल्लेलो आसा हो प्रकार ह्याच अशा चोर वाटेसून जाल्लेले आसा. तर सरकारान अशा पद्दतीच्यो वाट्यो ज्यो आसात त्यो पुऱ्यो बंद करूंक जायो. ते हांगाच्यान तोरशे जो गांव आसा, मेन जो नॅशनल हायवे आसा तो थंयच्यान 1 किलोमिटराच्या भितर आसा. ह्यो जो रस्तो वयता तो महाराष्ट्रान वता आणि ह्यो जो वता तो नेताळडा, डोंगरपाल आणि दोडा मार्ग पर्यंत रस्तो वता. जे हांगाच्यान जे लोक थंय पुलीस ऑलरेडी दवरलेले आसा महाराष्ट्र सरकारान. सो थंयच्यान जे लोकांक जे महाराष्ट्रांतल्यान जे सोडले वयता ते नेताळडा हे सायडीन डोंगरपाल आणि दोडा मार्ग गोंयच्या खातीर वता. हांगाच्यान लोक येतात सांगून की आमी नेताळडा वता म्हणून, पूण हांगाच्यान ते सरळ डायरेक्ट पेडण्या तोरशा मेन हायवेक चल्ले. सो ह्या रस्त्याचेर पुलीस दवरप सामकें गरजेचें आसा. सगळे रस्ते बंद केलेले आसा. आयज ह्यो सुद्दां रस्तो बंद करपाची गरज आसा. पेडण्याच्यान विनोद मेथड. 8 ते 14 मे मजगती कालोराचे ल्हार मारपाची शक्यताय. जिल्लो प्रशासनान भौशीक कळोवणी जारी केल्या. लोकांनी शक्यतो घरात रावचे. दनपारा 12 ते 3 मजगती भायर भोंवप टाळचें. खात्यांनी ही परिस्थिती हाताळपाक प्लान तयार दवरचो.
कालोराचे ल्हार मारल्यार शक्यतो सुती विस्कळ कपडे घालचे, सत्री घेवन भोंवची, उदक पातळ आलिमेत भरपूर पिवचो म्हणून लोकांबरोबर सरकारी स्टाफाकूय सुचोवणी. India Meteorological Department's extended range forecast, which forecast the weather parameters for the month of May 2020, has given the forecast that in the second week of May, that means from 8th to 14th of May, the maximum temperatures could be of the range of 36 to 37 degrees Celsius. That means that could be up to a range of 3 to 4 degrees Celsius above normal temperature. During that period, the normal temperature for Panaji is around 34 degrees Celsius from 8th of May to 14th of May. Now the forecast has come that the temperature could be around 37 degrees Celsius. That means 3 to 4 degrees higher than normal. In such conditions, it would be advisable that public should avoid direct exposure to sunlight, and they should keep themselves hydrated and avoid any chance of dehydrating, because the heat of about 3 to 4 degrees Celsius high can affect the comfort levels, and also in that period of time there will be a lot of humidity also in the atmosphere. So along with this heat and humidity, that may cause discomfort, and it is always advised that in such conditions people should avoid, they should consume a lot of liquid and should avoid getting dehydrated. And secondly, as on today, 30th of April 2020, we have issued thunderstorm warnings for Goa state for 2 days, that is on 30th, 31st, and on the third day, that is 30th, 1st and 2nd of May. That means for 3 days we have issued thunderstorm warnings. We are expecting light thunderstorms to pop up and come towards the Goa side. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कळंगूटचे पुलीस बरे काम करतात म्हूण केसी दिसतात. पेडणेचो PI खाबू ताका राजकीय आशीर्वाद आसा म्हूण कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकलाची, पेडणेचो मंत्री आमदार बाबूक जाप. खंयचो पुलीस राजकारणी प्रामाणीक तो दाखोवन दिवचो म्हूण बाबून मायकलाक चॅलेंज दिल्ली. मायकल म्हणटा आपल्या मतदारसंघात कितें चल्ला ताचेर आमदाराची नजर जायच. हांव इतलेंच सांगता, आमचो सिन्सियर आहा म्हणून हायेस्ट नंबर ऑफ ड्रग केसीस आर डिटेक्टेड अँड पीपल आर अरेस्टेड इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. प्रत्येक आमदारान आपले आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें इलिगॅलिटी जाता त्यो पळोवपाची गरज आसा. हिंगा ट्रकाचो प्रश्न ना, हिंगा आनी कसलोच प्रश्न ना, हिंगा प्रश्न आहा करप्शनाचो. आनी करप्ट ऑफिसर्स वील नॉट बी टॉलरेटेड हे सदांच मनोहर पर्रीकर म्हणटालो. आनी तेजी लिगसी जर तर फुडें व्हरतलो जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंतान शूड नॉट कम अंडर एनी पॉलिटिकल प्रेशर. आमचे गोवा पुलीस फोर्स इज व्हेरी क्लियर अँड क्लीन. जर तर असल्या ऑफिसरांक आयज आमी सूट दिली जाल्यार वी आर स्टँडींग अ प्रेसिडेंट दॅट हे सगळे गोंयान एलावड आहा म्हणून. तशें आमी एलाव करूंक उपकारना. बाबू म्हणटा खंयचो पॉलिटिशियन ट्रक म्हाजे एकूय ना, ट्रक आख्खे बार्देजाचे आहा. जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलें लोकांची घरां रिपेर कर, लॉबरां थिंगासूनच येतली, पेडण्यासूनच येतली, फातोरूय थिंगासून येतले, खडीय थिंगासून येतली, बाकीचे सगळे वस्तू थिंगासूनच येतली. 500 रुपया कोण दिवंक सोदिना. दॅट बर्डन वील फायनली गो ऑन द लोकल पर्सन. हेंकां ब्रायब कित्याक दिवया? It's not only about the trucks, it is also about the corruption what is going on in that coastal belt. Already थिंगा सोल्ला आमदार जो आहा बाब सोपटे तेणें कितलेच फावटी तेजेर कंप्लेन केला वर्बली टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. एक्शन जावंक ना बिकॉज कोणाचे तरी ताका ब्लेसिंग आहा. दिवचले ट्रक आणि 2 व्हिलरीच्या ॲक्सिडेंटात एकल्याक बरोच मार लागला. सकाळी 10:30च्या सुमाराक सरकारी ड्युटीर आशिल्लो एक ट्रक सरवण वटेया वतालो. शांतादुर्गा हायस्कुला मुखार सर्कला कडेन ट्रकान चालीर आशिल्ले 2 व्हिलरीक फाटल्यान धपको दिलो. 2 व्हिलरवालो वेडीचो प्रकाश जल्मी ट्रका पोना. ताच्या दोगूय पांयांक बरोच मार लागला. तसोच ताका दिवचले हॉस्पिटलांत घालो.
अर्दोच वन 51 मिनटाचे आमकां फोन आयलो की हांगा शांतादुर्गा जंक्शनाचेर एक्सिडंट जालो म्हणून अकॉर्डिंगली आमी आयले आनी पळयलें की एक रबल स्टोन भरिल्लो ट्रक आनी एक्सेस स्कुटरी भितर एक्सिडंट जाला. रायडरा मागीर आमी शिफ्ट केलो CHC बिचोले आनी बिचोलेच्यान मागीर ताका रेफर केला सद्या GMC बांबोलीम रेफर केला. ताका पांयां मातसो दोनी पांयां मार लागला, फ्रॅक्चरच दोनी पांय ताजे आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. बोरये पुलाचेर क्रेनीचे स्टेरिंग घट जाल्ल्यान ट्राफिकाचेर बरोच परिणाम जालो. सुबह 7-8 बजे क्या प्रॉब्लम हुआ? वो इंजन में प्रॉब्लम, इंजन में प्रॉब्लम है. अभी कितना टन है इसका वेट? इसका 60 टन है. 60 टन है. अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेजर फॉल्ट है उसको क्या? अभी मिस्त्री आ रहा है ना. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ही ट्रेन आसा, ही ट्रेनीचो वेट जवळ जवळ 60 टन आसा आनी सकाळी हांगासर बोरये ब्रिजार ही बंद पडल्या आनी ही म्हाका दिसता सकाळी आयज वेर्णा वचपाची आशिल्ली आनी स्टेरींग जी घट जाल्लें आसा फूल हायड्रोलीक सिस्टम तेजी ते आतां तेंच्यांनी टोर्चन करून ओडपाचो प्रयत्न केलो पण स्टेरींग घट जाल्ल्या कारणान ती जाग्या वयल्यान कशी जालना. सो म्हाका दिसता ते आतां ते स्टेरींग फ्री करून ती हांगसरल्यान व्हरपाक जेन्ना आतां सद्या ट्राफीक जी आहा जी एक सायडीच्यान सोडटा आनी एक सायडीच्यान आडोवन दवरता हें सद्या चालू आसा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत आनी विवेक प्रभू. बॉलिवूडाचो नामनेचो अभिनेतो ऋषी कपूर गेलो. कांगराचे दुयेंसान 67 वर्साचेर मुंबईत मरण. काल इरफान खान वतासर ब्रेस्तारा बॉलिवूडाक दुसरो शॉक. दोगूय कॅन्सरानूच गेले. ऋषी कपुराक बुधवारा हॉस्पिटलांत एडमिट केल्लो. HN रिलायन्स हॉस्पिटलांत ताका सकाळी मरण आयलें. अमिताभ बच्चनान ट्वीट करून ऋषी कपुराचे मरणाची खबर दिली. मडगांवच्या कृषी विज्ञान केंद्रान चिंचिणी 30 हेक्टरात आशिल्ले दुर्गा फार्मात 45 वर्सां उपरांत जमनीत तांदळाचे पीक काढला. 3.5 हेक्टराच्या खाऱ्या उदकाची जमीन आशिल्ल्या ह्या फार्मात गोवा धन तांदळाचे तरेतरेच्या प्रकाराचे पीक घेतला. प्रायोगिक तत्वाचेर ही जमीन पिकावळी खाला हाडल्या. जानेरात माकना वरवीं ह्या शेतांत थांब रोपिल्ले. आतां पीक वयर सरला. इन द मंथ ऑफ जानेवारी आमी हांगा मॅकनायज ट्रान्सप्लांटींग करून शेत रोयल्लें. सो आतां हे रेडी जाल्ले आसा हार्वेस्टिंगाक. हांगा आमी स्पेशली सांगपाचें म्हटल्यार गोवाधन 1, गोवाधन 3 आनी गोवाधन 4 हे सॉल्ट टॉलरंट वरायटीज आमी हांगा इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. आनी सांगपाक उमेद दिसता की हे सीड्स जे आसा आमकां स्पेशली ते डॉक्टर मनोहरा KK फ्रॉम ICR ह्या सायंटिस्टान जो ब्रिडर जावन आसा तेणी आमकां हे सप्लाय केल्ले तेजे परफॉर्मन्स पळोवपाक. आनी हे जस्ट आमी एक डेमो प्लॉट केला हांगा. आफ्टर 45 इयर्स फर्स्ट टायम आमी हांगा कल्टिवेट केला आनी आयज हे मॅकनायज हार्वेस्टिंग करतले. सो हे जे सीड आसा ते गोवाधन 3 फिलिपायन्सान आमी इम्पोर्ट केला आनी स्पेशली हे जे खाजन एरिया आसा ही खुबशी बॅरन आसा. खाजन गोंयान सुद्दां खुबशी खाजन एरिया बॅरन आसा बिकॉज ऑफ सॉल्टी कंडिशन्स. सो हे जे सीड्स आसा हे जे वरायटी आसा ती सॉल्ट टॉलरंट आसा फॉर द सॉल्टी कंडिशन. सो आमी परफॉर्मन्स पळयतले आनी आमी वी आर एक्सपेक्टींग अरावंड 12 टन्स ऑफ इल्ड. गोंयच्यो अश्यो जमनी पिकावळी खाला येतात म्हूण थळाव्यांक उमेद. आमी ल्हानसावन भुरगेपणासान चोयलां हिंगा कांयच रोयना आहलेलें कांयच जायना आहलेलें फॉर द लास्ट 45 इयर्स. पूण आयज चड खुशी भोगता लॉकडावनांत एक पीक आमकां दाखोवन दिलां that we are relying on neighboring states for our agricultural products. पूण अशें तरी तर शेत तर रोयलें जाल्यार आमी सेल्फ सफिशियंट जावचे शकता जशें पयलीं आहलेलें त्या आमच्या भुरगेपणा. हें शेत पळय रोयलां तें सॅलिनिटी इम्यून म्हणजे हाऱ्या उदकान देखून जाता. आमी धाकटे आसतना हें शेत एकदम बरें रोयताले ते एर्नेस्ट पगार आहलो तो रोयता ते आनी बरे भाशेन पीक जाता. इसो आनी पीक केन्नाय जायना आहली आनी आमी अशें हाडटा मागीर ते बंद पडले. आतां ते हितू वर्सांनी सुमार 46 वर्सांनी ती ट्रेल टीम तें एकदम बरें रोयलां बरें जालां आनी अशें करून मुखारय बरें जावपा जाय. पूण बरें जालें खरें पूण हेज्या मुखार आनी बंद उडय नाकाय. सदां कंटिन्यू दवराय. तुगे रिक्वेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होमगे रिक्वेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आनी ताका हांव उपकार मागता हें आनी बंद उडोवपा न्हू हें कंटिन्यू दवराय आनी आमकां हिंग सुसेग दियाय. तूं बरें शेत जालें तेंगेलें आनी बरें काम केलें तेमी हांव आलो दीत तांकां. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत खात्याचे ज्येश्ठ अधिकारी 70 केळावड्यां पावले. केळावडेच्या मळेकारांक हॉर्टिकल्चराचे पयशे पडना. सरकारी आदार ना म्हणून रिपोर्ट.
शेतकी मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक केळावड्या धाडून रिपोर्ट मागलो. कुडचड्यार पावसा आदल्या कामांचो मंत्री आमदार काब्रालान नियाळ घेतलो. मडगांवचे सलूनवाले सरकाराचो आदार मागतात. लॉकडाऊनातल्यो एक घडामोडी. त्यांचे शेतकऱ्यांचे मेन जे हे आशिल्ले मागणी आशिल्ले ते म्हणल्यार की आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान बेगीन तेजो रेट दिवपाक जाय. तेजे जे पयशे आसा त्यांचे प्रोड्युसाचे ते एक त्यांची मागणी आशिल्ली. दुसरें म्हणल्यार त्यांचे डोर स्टेपांतल्यान भाजयेचे जे प्रोड्यूस आसा भेंडीचे प्रोड्यूस त्यांचे कलेक्ट करपाक जाय. आणि हे दोन त्यांच्यो डिमांड मेन आशिल्ल्यो. आणि तिसरें म्हणजे कॉम्पन्सेशन कितें मेळटा जाल्यार डिपार्टमेंटान दिवचें अशें. आमचें ऑब्जर्वेशन अशें आसा की थंय आमकां जे पळोवपाक मेळ्ळें तें अशें की तांच्यांनी बी जे हाडला ते बेळगांवच्यान हाडला. एक आभा म्हणून व्हरायटी हाडल्या जी गोंयान ट्रायल घेतलेली ना. वेरेज आमी जे दिता राधिका किंवा JK62 ह्यो ज्यो आमी व्हरायटीज दिता तेजे फीडबॅक घेवन मागीर ते आमी शेतकऱ्यांक लावपाक दिता. ताका लागून डिसीज किंवा तेजे यील्ड जे आसा ते आमी पयलीं टेस्ट केल्ले आसता. म्हणजे ट्रायल घेतलेले आसता ह्या म्हणजे आमी जे बी दिता सरकार ते कितें. आणि दुसरी आनी एक गोष्ट आमी पळयली ती म्हणल्यार केमिकल पेस्टिसायड्स तांचे मातशे चड वापरप जाल्ले आसा. सो तांच्यांनी एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसतली की तांच्यांनी एग्रीकल्चर ऑफिसर जे आसा तांकां विचारूनच ह्या पेस्टिसायडाचो वापर करपाक जाय. हय, एक रिपोर्ट आमी तयार करतले आणि तो आमी ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तो तांकां सबमीट करतले की फुडली कार्यवाही खातीर. आता आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months जातले कित्याक मिटींग एक्चुअली कंडक्ट करपाक लायली तर पावस येता. फाल्यां जर कितें प्रॉब्लम जाल्यार लास्टाक म्युन्सिपालिटीचेर आनी म्युन्सिपालिटी स्टाफाचेर ब्लेम करतले. पूण आज जे डिसिजन क्लिनिंग ऑफ हे ते सगळे ओवर फुटिंगाचे करपाक हे डिसिजन घेतल्या. तेणी डिसिजन घेतला की 2 महिन्याचे एप्रिल आणि मे रजिस्ट्रेशन घेतला. दे विल सेंड फॉर गव्हर्मेंट अप्रुवल दॅट दे विल वेव एप्रिल and May rent in municipality premises, all municipality premises where municipality owns the building, provided that condition आसा तेका that their rent is up to date on March. त्याच्या पयलीं कोविड नाशिल्लें. सो एप्रिल आणि मे और ते कोण अप टू डेट आज करून अप टू June 30th पासून ताका चान्स दिला तेणी दॅट दे शूड पे द रेंट अप टू मार्च बिफोर June 30th and they will get the benefit of April and May. म्युन्सिपालिटीन जितली कामां चालू आशिल्ली पयलीं कन्स्ट्रक्शन वर्क्स जी चालू आशिल्ली आनी जितली कामां बंद उरली बिकॉज ऑफ COVID-19 आनी लॉकडावन जाल्ले कारणान ती परमिशना खातीर लोकांनी परत स्टार्ट करून परमिशन घेवचें आनी तें परमिशन आमी दिल्या. ताजे खातीर जो लेबर फोर्स लागता किंवा स्टँडर्ड लेबर आसा तो नंबर आमकां मेळपाक जाय आनी परमिशन घेवपाक जाय. पूण प्रॉब्लम कितें जाला आतां आमकां ओवर बर्डन जो जाला पळय दिसान दीस आतां एक म्हयनो मायज जालो आनी आनीक आयकोंक येता की आनीक ते लॉकडावन वाडटले. आतां हे परिस्थितीन आमचे दिसान दीस जे आमी कितें जोडटाले बारीक पळय ते सगळे टोटल झिरो जाला. आनी वयल्यान आमकां आतां कोणाक लोन घेवंक पडला. कोणा फ्रेंड्सांचो लोन घेताय, हाचो लोन घेताय, ताचो लोन घेताय आनी आमकां ते भरपूर त्रास जाला. आमी आमची फॅमिली सांबाळपाक जाय, आमच्या वर्करांची फॅमिली आनी वर्करांक सांबाळपाक जाय आनी दुसरे जाय ते आतां इलेक्ट्रीक बील, वॉटर बील ते येताले ते आमी भरपाक जाय. आमचे लागीं पयशांचो सामकी कटोती जाल्या. जाल्यार हातूंत प्रॉब्लम कितें जाला आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागताय आमी तुमचे सगळे आयकताय. जर आमकां तुमी आतां एक काम कराय आमचे एक बारीकशे रिक्वेस्ट आयकाय म्हणून आमी CM ताका बरयला आमचे गोंयचो CM बाब प्रमोद सावंताक बरयला आनी ताचेर आमी मागला की CMान आमकां कितें तरी एक फायनान्शियल पॅकेज दिवपाची इंट्रस्ट फ्री. सो एटलिस्ट आमच्यान सर्वायव जावपाक जाता. नाजाल्यार आनी लॉकडावन 3rd फेजान गेलो आनी हे सगळी सलूनां समज तशीच बंद उरली जाल्यार आमी त्रासान पडटले. स्पॅनिश जुआन फेरांदो FC गोवाचो नवो हेड कोच म्हणून जॉईन जालो. स्पॅनिश कोच सर्जिओ लोबेराक ISL लिगाचे ऐन तेंगशेर घरा धाडले उपरांत FC गोवाचे हेड कोचाची सुवात रिती आशिल्ली. फाटली 11 वर्सां कोच म्हूण काम करपी 39 वर्साचो स्पॅनिश कोच जुआन फाटली 3 वर्सां ग्रीक क्लब वोलोस FC बरोबर आशिल्लो. गौर फामिलीत पावलो म्हूण तो उमेदीर. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग
prudent